शिटकावणी दिता हे कौरव रूपी बीजेपी सरकाराक की जे तुम्ही तुमचे जे सत्ता आसा ते सत्तेन केन्नाच पळोवना तसले आंदोलन फाल्यां जातले हे सगळे आमी डिसायड केल्ले आसा. सगळ्यांक अपील करता सगळ्यांनी फाल्यां परत येवचे. दुसऱ्या विशयांचेर हांव मागता आमच्या वांगडा सगळे आमचे लिडर्स आहा, ऑपोजिशन लिडर्स आहा, पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर्स आहा आणि विलेजर्सूय आसा. ही प्रेस कॉन्फरन्स ते फुडें व्हरतले. आज जेन्ना सकाळच्या वेळार ह्या सरकाराक म्हाका दिसता सांगलेलें आसा, अल्टिमेटम दिलेलें आसा, पूण हो सरकार फक्त प्रोटेस्टाची भाशा समजता. हे गेले 4 वर्सां ह्या सरकाराक फक्त प्रोटेस्ट जाय आनीक जेन्ना एक आमदार आनी जेन्ना हाऊस आपयलेले आसा तेजें काम जावं क्वेश्चन घालपाचें, कॉलिंग अटेन्शन घालपाचें जायत काम आसा. हिंगा स्पिकराचें कर्तव्य जाता हिंगा येवन आमदाराक मेळपाक. हळूच येवंक ना, ह्या सरकाराक पडोवंक ना आनी ह्या सरकाराक लायत गेल्यार पासून पडपाचें ना. आज म्हाका दिसता जेन्ना एकठांय आमी सगळे जाले आमकां दिसता की एक मॅसिव फाल्यांच्या दिसाक 4 वरांचेर सगळे गोंयकारा कडेन आमी मागता, कित्याक आमी सगळे पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीचे लिडर हिंगा आसा की आमी फाल्यां मोबिलायज करपाचे आनीक लोकांक 4 वरांचेर हिंगा आपोवन आमी नेक्स्ट स्टेप घेतले. कित्याक आज जेन्ना विरेशाक जरी तो तें जाता फाल्यां तुमकां जातलें. इतली दादागिरी, इतली हुकुमशाय आमी हिंगा वायलंट प्रोटेस्ट करपाक येवंक ना. आमी बरे भाशेन बसून ह्या सरकाराक शिटकावणी दिलेली की अल्टिमेटम दिलेलो कांयच ना. मुख्यमंत्री न्हिदला, दुसरे मंत्री न्हिदला, ताका कांयच पडोंक ना. आनी ही दादागिरी, ही हुकुमशाय, लोक सुप्रीम आनी म्हाका दिसता पिपल्स पावर आमी फाल्यांच्या दिसाक आमी दाखोवन दिवपाक जाय. वी हॅव टू फोर्स द गव्हर्मेंट टू मेक शुअर दॅट फायनली वी आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह बिकॉज ऑफ द पीपल and the people do not want such harmful projects to our environment, to our ecology. त्याच पद्धतीन हांव सगळे एक्टिविस्ट जावं NGOs जे ऑर्गनायझेशन आसा ह्या सगळ्या ऑर्गनायझेशना लागीं मागता आमी एकठांय फाल्यांच्या दिसाक जावपाक जाय. थोडे आयले, थोडे येवंक ना. म्हाका दिसता सगळ्यांनी प्रयास करपाक जाय, कित्याक सगळ्याचो हेतू एकूच की हे 39A रद्द जावपाक जाय. तर रद्द जातले जाल्यार सगळे शक्ती जे पण ऑपोजिशन आसा आमचे मदें डिफरन्सीस सोडून आमी 4 वरांचेर फाल्यां हिंगा असेंबल जावपाक जाय आनीक म्हाका दिसता एकवट दाखोवपाक जाय. कित्याक आज जरी तर जी क्षमता म्हाका विरेश बोरकारान दाखोवन दिलेली आसा तेका तेंको जरी तर दिल्यार गोंयकाराचो मोग आख्खे गोंयभर लोक हिंगा म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 4 ते 5 हजार लोक जावपाक जाय. आनी हे लोक जेन्ना एकठांय जातले त्या वेळार म्हाका दिसता दिस गव्हर्मेंट वील बी फोर्स. आज हो सरकार फक्त हीच भाशा समजता, हांकां आनी कसलीच भाशा समजपाक येना. तर हांव मागता गोंयकारा कडेन की आमी फाल्यां 4 वरांचेर हिंगा असेंबल जावपाक. 100% ते डिमांड सांगला आज जे भाशेन आम डिसिजन घेयला हांव हिंगासून एक डिक्लेअर करूं सोदिता. हाल सांजेचा 3 वरांचेर 3 वरांचेर मुगे 7 जे गांव आहाय, सुराले गांव, कोलवा गांव, बाणाले गांव, वारकी गांव, ओळ्ळे गांव, कोरमणी गांव आणि केळशी गांव 7 जाग्यारसून 3 वरांचेर एक आम बस दोतले. थिंगसून एक गांवासून एक 40-50 लोक पूण मिनिमम भायर सरपाक बसीन येवपाक हिंगा ताकी आमी 4 पावपाक. हे म्हाका दिसता आमगे बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो लोकां उलो की आम भायर या. आम एक 50 जाणू समज एक विलेजींतूं भायर येयले जाल्यार तितलो लोक हिंग पावतलो. तेच भाशेन शेजारच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे कोणाच्यान बस करूं जाता, जे पॉलिटिकल पार्टीच्यान बस करूं जाता, जे NGOन बस करूं जाता, आपल्यागे आज अरेंजमेंट कराय ताकी लोकांक एक क्लियर मेसेज येवपाक की 3-3-15 म्हळ्यार बस सुटपाक, 4 जाच पयलीं बस पावपाक आनी लोक मोबिलायज जावपाक.
मुको टॅक्सी ड्रायव्हर आहे मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे टॅक्सी ड्रायव्हर मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले आख्या साऊथ गोवाचे नॉर्थ गोवाचे सगळे टॅक्सी ड्रायव्हरांक उलमाता हांव कित्याक उलमाता कित्याक आज जेन्ना गोंयभर उलमाताय तेन्ना तुमगे इश्यूआ लागून आमी सगळे एकठांय जाताय आज तुमी येवपाक जाय विरेशा थँक्यू दिवपाक हे गोंयची इश्यू आज 39 इयर्स लागून तुमी एकठांय जावपाक जाय सगळे चड आहाय भुरगे तुमी टॅक्सी ड्रायव्हर जायत हे आय तुमगे लायन अप कितून आहा ती चोय तुमी हे आय हांव आनी एक उलमाता आमगे जो यूथ आहा युथा उलमाता हांव यूथ सगळे भुरगे कॉलेजीसून जे कोण काबार जाता कॉलेज जे कोण कॉलेजी क्लासी अटेंड करून असं हिंग येवपाक शकताय सगळ्या उलमाता तुम सायसा 4 वरांचे पावाय इस्कला भुरग्यां उलमाता जे जे इस्कला भुरगीं बोगली आहाय आपल्या माय पायक सांगाय आणि यू ऑल ऑल्सो टेल देम मामा लेट अस गो पापा लेट अस गो अँड ब्रिंग युअर पेरेंट्स हियर दिस इज कॉल्ड युनिटी लेट अस शो गोवा टुमॉरो दॅट वी आर हियर इन लव ऑफ गोवाज लँड वी आर हियर to make sure that our village is going to get strength with our support and everybody comes here tomorrow evening at 4 o'clock. Manoj. promising upon ice कशें तुम्ही एक्सपेक्ट करता फाल्यां लोक पावूंक ना ते जालें बट वी हॅव टू इंडिव्हिज्युअली स्ट्रॅटेजिकली प्लॅन a lot of people are still Lelo Gelna Mona, but definitely it was decided very fast, late in the night, that it has to be mobilized. Definitely tomorrow strategically we have decided. Everyone has agreed, all the political parties, all NGOs, activists, we were together. Finally, this is a people's movement. This is not a political movement. Yes, Viresh is a representative, but he's got a golden heart. He's Goinkar first. That is the reason why he's today on the hunger strike. So, together as Goans, this is our Goinkar point. This should be our unity, and this unity is what we are looking at. Definitely, I thank all the people. Itno low gelo, but definitely the strike still continues, and tomorrow we will mobilize at the largest. ओके युरी राजेश फळदेसाईन स्टेटमेंट केला की 39 हे आधी स्क्रॅप जावचे ना म्हणून. I do not want to come. See, please do not divert any attention. मग तो बोर्ड मेंबर हा जो टीसीपीचो टीसीपीचो बोर्ड मेंबर हा तो तेका लागून. I have made it very clear that this 39A needs to be struck down. This is my opinion. Please do not ask me on some other people's blood. Whoever tells me, whoever will try and come and tell me, it doesn't matter. I don't give a damn. 39A needs to go, and it has to go. ओके युरी बाब तुम्ही फाल्यां जो करो या मरो आंदोलन म्हणटा न्ही सो कितें आसतलें स्वरूप त्या आंदोलनाचें फाल्यां तो रे मसाले आतां सांग मुठा मग चड लेट जावचे ना 4 म्हटल्यार चड लेट जावचे ना. लोक फाल्यां आमी जे गांवकार ओरिजिनल जे तेमी इट इज देअर मुवमेंट. Viresh has supported their village. Whatever call they are taking, keeping them into confidence, we are going to move ahead. It is a call given by them. Let us remember that. And through them, we are giving a call to all our Goan brothers and sisters that we need to come in large numbers. ओके राजेश फळदेसाई एमएलए राजेश फळदेसाई तो सांगतो. कितें तरी खबर आसा पयलीं 39 कोड्याक काय खबरूच ना तो सांगता म्हणून राजेश फळदेसायचो बोटो म्हणटा कितें खबर फाटल्यान ए काढ म्हणजे माईक दी बाबा श्याम कर अरे Go!
सांग लोकांना